भारतात पहिलेच फावट जाल्ल्या अंडर 17 वर्ल्ड कपात फॅन्सांची हजेरी आणि गोलांचो नवो वर्ल्ड रिकॉर्ड जालो। प्रेक्षकांच्या हजेरीत भारताचो चीनाचो 1985तलो रिकॉर्ड मोडलो। चीनात जाल्ले वर्ल्ड कपाक एकूण 12,31,000 फॅन्स आयिल्ले। भारतात हो आंकडो 12,80,000 पावलो। फातोडे ग्राउंडार 9 मॅची 94,938 लोकांनी पळयलो। गोलांच्या बाबतीतूय अंदू रिकॉर्ड जालो। 2013 UAEत वर्ल्ड कपात 172 गोल जाल्ले, अंदू 179 गोल। भारताच्या यजमानकी खाला जाल्ले पयलेच अंडर 17 वर्ल्ड कप यशस्वी। फिफानूय आयोजनाचेर खोस उक्तायल्या। मॅचीक अंदू फॅन्सांच्या आंकड्यांचो वर्ल्ड रिकॉर्ड जालो। भारतात एकूण 6 स्टेडियमांचेर जाल्ले 52 मॅचीक 12,80,459 फॅन्सांनी हजेरी लायली। हाचे पयलीं हजेरीचो रिकॉर्ड चीनाचे नांवार आशिल्लो। चीनाचे यजमानकी खाला 1985 जाल्ले अंडर 17 वर्ल्ड कपात 1,30,976 फॅन्स आयिल्ले। भारतात जाल्ले वर्ल्ड कपात सगळ्यात चड फॅन्स फायनलीत आशिल्ले। फायनलीक 66,684 लोक आयिल्लो। सगळ्यात कमी फॅन्स नॉर्थ कोरिया आड निजर मॅचीक। कोचीत जाल्ली ही मॅच फकत 2,754 फॅन्सांनी स्टेडियमाचेर पळयली। फातोड्डे मडगांवां वट्ट 9 मॅची जाल्यो। एका मॅचीक सादारण 10,054 ह्या सरासरी प्रमाण 94,938 फॅन्सांनी मॅची पळयल्यो। फातोड्डे ग्राउंडार सगळ्यांत चड हजेरी USA आड इंग्लंड मॅचीक। 16,200 ची कॅपॅसिटी आशिल्ल्या फातोड्डे ग्राउंडार हे मॅचीक 16,148 फॅन आशिल्ले। ब्राझील आड निजेर मॅच 15,830 लोकांनी पळयली। गोंयांत सगळ्यात कमी लोक जमलो तो इराण आड मेक्सिको मॅचीक। हे मॅचीक फक्त 5,529 फॅन्स आशिल्ले। गोलांचे बाबतीतय भारतातल्या वर्ल्ड कपात रिकॉर्ड जालो। अंदू जाल्ले अंडर 17 वर्ल्ड कपात 179 गोल जाले। ह्या पयलीं 2013 UAEत जाल्ले वर्ल्ड कपात 172 गोलांचो रिकॉर्ड आशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 50वे राज्य ॲथलेटिक्स सर्तीत RCC फातोड्डेक टीम चॅम्पियनशीप मेळ्ळी, जाल्यार पेडीची साय RCC उपवस्थात थारली। वैयक्तीक वस्तादपण चल्यांच्या ग्रुपांत सचिन कुमाराक जाल्यार चलयांच्या ग्रुपांत रिझमा फर्नांडिसाक मेळ्ळें। दोगूय ॲथलेटिक्स फातोड्डे RCCची। शुक्रार आनी शेनवारा अशे 2 दीस ही सर्त बांबोळे ॲथलेटिक्स स्टेडियमार जाली। आता पळोवया हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। इब्रामपूर पेडण्या RDA खाला राखणे वणत बांदपाचे काम सुरू जाला। मंत्री आणि पेडणेचो आमदार बाबू आजगावकारान आयतारा बुनियाद घाली। 40 लाखाचे 48 lakhs आणि हे शेतकारांक शेता भितर चडांत चड शेतकारांक लक्ष घालचें आणि हे गव्हर्नमेंट शेतकारां खातीर फूल सपोर्ट करता।
आनी तेजे खातीर हें व्हडल्यांतलें व्हडलें काम आमी हांगासर घेतलेलें आहा की शेती आनी तेंचें उत्पन्न जावचें आनी शेतकरी चडांत चड तयार जावन मेहनत करून तेंच्यांनी आपले उपयोग करचो. आज शेतकारां वयल्यान हो देश आसा. शेतकारांक आमकां सांबाळपा जाय आनी शेतकारां वयल्यान म्हाका दिसता देश फुडें वचूंक शकता. पंडित दीनदयाळ उपाध्यायाच्या जन्मशती निमतान बीजेपीन मडगांवां मेडिकल कॅम्प घेतलो. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांची जन्मशताब्दी आमी मनयतना आमी अनेक उपक्रम हातीन घेतले. खंय रक्तदान शिबिरां घेतली, खंय हेल्थ कॅम्प चालू आसा, खंय सेवाभाव कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान अशे अनेक गजाली आमी करीत आमी फुडें आयिल्ले आसा. आनी ताजोच भाग म्हणून पंडित दीनदयाळ जन्मशताब्दीच्या समारोहाच्या निमतान वर्सभर चलपी कार्यावळीचो हो एक भाग जावन आसा आयचो हेल्थ कॅम्प. मोठे संख्येन मडगांवकार तातूंत सामील जाल्ले आसा. कला आणि सांस्कृतिक खाते आणि उदयपूरच्या खात्यान वाळपय हनुमान विद्यालयान बालोत्सव 2017 दवरिल्लो. कला आणि संस्कृती संचालनालय गोवा सरकार आणि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर हांच्या जोडपालवान बालोत्सव 2017 हो भुरग्यां खातीर वेगवेगळे त्यांच्या कला गुणां खातीर वाव दिवपा खातीर हो बालोत्सव आयोजीत केल्लो वता. दर वर्सा तो एका तालुक्यान पुरतो मर्यादीत आशिल्लो, पूण अंदूच्यान 4 वेगवेगळ्या तालुक्यांनी हो बालोत्सव आयोजीत केला. तातूंत बार्देस, फोंडा, वाळपय आणि बिचोले अशा 4 तालुक्यांच्या वेगवेगळ्या शाळांची भुरगीं आसा तांच्या खातीर हे कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. हातूंत ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.